जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणां आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांदल्यान भुकेल्यान तांकां सगल्यांक जेवच्या नांवान हांव करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां हबाकूक 2:24 वड. तर हे वेळार आमी हे देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सोजमणी जाणपाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया आनी सगळीं पवित्र पुस्तक तें करून ह्या वेळार हबाकूक 2:24 वड वाचुया. And this is message: those who are evil will not survive, but those who are righteous will live because they are faithful to God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो प्रितीच्या भाव भयणां तो हे वेळार देवाच्या उतराचे एक स्कुटावून आमी सजमणी घेवया. ही जावन आसा एक मॅसेज: दोज हू आर इवल वील नॉट सर्वायव. आनी जी कोण वायट जिवीत जियेता ती साल्वार जावची ना. बट दोज हू आर रायचस वील लीव बिकॉज दे आर फेथफूल टू गॉड. आनीक जी कोण स्वतान चलता आनीक देवाचेर बावार दवरता ती सासनीक जिवितांत तांकां हें फावो जातलें आनीक हें सासनीक जिवीत तांकां मेळटलें. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. तर ह्या नव्या वर्सांतल्यान आमी सगळीं एक नवें जिवीत आमी जिवया आनी सुरवात आमी करुया आनीक जाता तितलीं आमी हें सासनीक जिवीत मेळोंक आमी वावरुया. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. जो कोण हो पळयता तांकां एक विनंती करता, जाता तितलो हो विडियो शेअर करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी वाटात आनीक हे वेळार हांव उलो मारता जण एकल्याक तुमचें जिवीत तुमी बदलात आनीक एक नवी सुरवात आमी सगळीं मेळोन करुया. तर प्रितीच्या भाव भयणां ह्या नव्या वर्सांतल्यान जायतें आमच्या जिवितांत बरें घडटलें आनी जो हे वेळार हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हांव म्हजो विडियो असो पळयता.